John chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणासूच नाश जायना जावच्या पगार सासनीक जिवीक मेळच्याक. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17. कित्याक देवान आपल्या पुता संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताचे मरेफात संवसाराची सडवण जावच्याक. Exodus chapter 16 verse 2 and 3. सगळी इस्रायल परजा मोइशे आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्तान मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोट बोर उंडो खावन आसतना सरेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसते. ह्या सगळ्या जम्यान मरच्या खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्या. Exodus chapter 16 verse 11 and 12. सरेस्परान मैजेक म्हळें, हांवें इस्रायेलाचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उणें खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सरेस्पोर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. Psalm chapter 20 verse 4. तुज्या काळजाचे अत्रेक तो बगूं आनी सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो सुफोड करूं. Psalm chapter 20 verse 5. तुझे जैत आमी उल्हासान वाखणूंक फावो, आमच्या देवाच्या नांवान आमी ध्वज उबारूंक फावो. तूं मागताय ते सगळे सरेस्पोर तुका लाबूं. Romans chapter 10 verse 9. जेजूस सुमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. Galatians chapter 5 verse 19 and 21. रक्ता मासातावन उपजातात ती कृत्या स्पश्ट वळखूं येत. व्यभिचार, आनिस्कळपण, पोस्टेपण, बोंब्या पुजा, माठ, दुस्मानकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनभेद, थंड. पेल्याचो पुडसाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असले सकट हांचे विशयान हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या. आमी परत्यान हांव सांगता, असलें करता ते देवाचे राज जोडिशे नात. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. सताचो पवित्रत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताकोवन पावयतलो. तो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुड्यो घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. Galatians chapter 5 verse 16. आनी आतां हांव तुमकां सांगता, आत्म्या प्रमाणे चला, त्या दळार रक्ता मासाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची नात.